Father Agnel's Call, a popular mission and youth magazine since 1966. Patronize this magazine. Subscribe, advertise and support. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. आयचो विशय आसा काल्तिकाय आनी बोगसोणे. मान्योत आग्नेल काल्तिकायेच्या आनी बोगसोण्याच्या शेगुणांनी बोललोलो. जेजूच्या पाटलावदारांच्या जिवितांत काल्तिकाय आनी बोगसोणे आसूंक गरजेचें. जेजून आपणाकूच खाली वरितो केलो आनी सेवे चाकरेचो चाकोर जालो. जेजू खुर्सार वळवळून मोरतना आपणाक खुर्सार खिलायल्ल्या दुस्मानांक पोरयान बोगशिले. आमचो आग्नेल आपल्या गुरूच्या पयल्या कोमिन्यावा दिसा पवित्र कोमिन्याव शेवचे आदीं आग्नेलान बोडेक खाल्तिकायेन आनी मोयपासान आपल्या आवय बापाय कडेन बोडे खाल्तिकायेन आनी मोगान बोगसोणे घेवन पवित्र कोमिन्याव शेवंक मुखार गेलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. शेगुणांनी बोललोलो. जेजूच्या पाटलावदारांच्या जिवितांत काल्तिकाय आनी बोगसोणे आसूंक गरजेचें. जेजून आपणाकूच खाली वरितो केलो आनी सेवे चाकरेचो चाकोर जालो. जेजू खुर्सार वळवळून मोरतना आपणाक खुर्सार खिलायल्ल्या दुस्मानांक पोरयान बोगशिले. आमचो आग्नेल आपल्या गुरूच्या पावलांनी चल्लो आनी नम्रतायेचो आनी खाल्तिकायेचो सगल्यांक नमुनो जालो. रायतूरचे सेमिनारींत आत्मीक डिरेक्टर आसतना सेमिनारीच्या रेतोराचे कुशीक दुसरो जागो ताचो आसलो. पूण पाद्र आग्नेल सदांच जेवणाच्या मेजार निमाणो कोनशाक बसतालो. आपणाक तो मान फावो न्हय म्हूण म्हणटालो आनी आपले पोजिसांव कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें. भुरगो आसतना आग्नेल पयलो कोमिन्याव घेवच्या आदल्या दिसा मिसाचे इंतसांव दिनवासनेचे मीस भेटोयता एलेक्सियो फेर्नांदीस कलांगूट. Jezucie pas ata zakne, Toše samče tane kurče. Jezucie pas ata zakne, Toše samče tane kurče. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसूं. नोवेन ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार नवे आनी बदलणी जावप. आज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल खाल्तेकायेचो आनी बोगसोनियाचो मनीस. खाल्तेकायेन आनी बोगसोनियान जियेवंक आमच्या जिवितांत
बदलणी आनी नवसोरणी येता. कालतेकाये वरवीं हेर सगळे शेगूण फावो जातात म्हूण आमकां मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो उड प्रार्थ. ह्या पासत भाग्युती सुदान सांगवार मरी सगल्यांक दिवता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko. Krista kaklutko. तुझे पवित्र सुबेच्या सेवकांनी एरां करची चाकरी करून घेवची म्हूण न्हय, पूण तांणीच एरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलें. तुजे पवित्र सोबेच्या मुणयारांक ताच्या कामान सुडसुडाय आनी बोळेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणींनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोद आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन ओदीक तो कालतो जालो. मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत थंड उदका जोरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत कोड्यांत हांव जाल्ल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दाण्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. सबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. सबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार. आमी जावचे खातीर आपूण जालो दुर्गो. जय सर्वेस्पराक जय, जय सर्वेस्पराक जय, जय, जय सर्वेस्पराक जय, जय सर्वेस्पराक जय, जय.
सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सुमया. म्हजें पियोन पात्रांतले तुमी खरेंच पियेतलेत. जबेदेवाच्या पुताची आवय जेजू सरशीं आपल्या पुतांक घेवंक आयली आनी ताचे कडेन मागूंक आयिल्ले भाशेन ताणें ताचे पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हटलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हटलें, म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावाचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणासोरचें आपूण हाडून सांगलें. ओन बावडत्या मोदें तशेंच तांचे अधिकार ताचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी ताचे व्हडली आपल्या सोत्या भायर तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचें मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचें मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचें मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक तो आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. दिमी मोडप. हांव सोपुल्लो आसतना आमी 5 जाण, घोराब्यान 5 जाण. म्हाका 2 व्हडले भाव, हांव तिसरो आनी 2 म्हज्यो भयण्यो, ट्विन्स त्यो. धाकटींच आसतना म्हजी मामी डॅडी आमकां इगोर्जेन दवरताली. दोगांय आमी जाल्यार 5 जाण बसतलीं. पूण ही म्हजी मामी डॅडी सदांच दिमी घालताली आनी कितें पूण मागतालीं. तांकां पळोवन कळना आसलोलें कितें करतालीं ती. पूण आयज हांव एक यादनीक केन्नाय सोयेक मेळ्ळ्यार म्हजे मामीक हांव व्हरता. म्हजो डॅडी सोंपलो, वर्स जालें. म्हजे मामीक हांव व्हरता कित्याक तिच्यान जायना चड चलोंक. सोयेक मेळटा तेन्ना आजून इगोर्जेंत गेल्यार दिमी मोडटा आनी कितें पूण मागता. आनी म्हाका खात्री तिच्या मागण्या वरवीं आयज हांव एक यादनीक मागतात. दिमी घालून मागतात. काल पयर हांव हांगाच आसतना एकली वस्तोरी आपल्या सुपुल्या भुरग्याक हांडेर मारून रस्त्याचेर दिमी घालून कितें पूण मागताली. रस्त्याचेर दिमी घालून. तुमी आयज सकाळच्या वेळार 5:30च्या मिसाक येयलोलीं आसात, मागोंक येयलोलीं आसात. बिस्टोच टायम वेस्ट करूंक न्हू, पूण तुमची खासगी मागणी ज्या राजांत एकलो उजव्यांत आनी एकल्या दाव्यांत बसोंक परवानगी दी. आनी जेजू म्हणटा तूं कितें मागता तें तूं नोकळो. म्हजी आवय बीन जायते कितें मागता आसतलो आनी त्या वेळार जेजूय म्हणटा आसतली म्हजी आवयक तूं कितें मागता तें हांव नोकळो. तरूय पुर्यान म्हजे आवयन मागणें करचें सोडलोलें ना. तुमी सकाळच्या वेळार उठोन इतले बेगीन येयलोलीं आसात. मागणें करून कितें मागतात तें तुमकांय खबर ना, पूण तुमी आयज येयलोलीं आसात मागणें करून, दिमी घालून मागतात आनी दिमेचो फळ देव जरूर दिता. मानियोंत आग्नेल कुमटा गांवांत पादिगार कसो वावुरताना एका गांवांत थंय एक वस्तोरी आसलेली, वायट जिवीत जियेताली. इतलें वायट सारकें नांव पिड्यार जालोलें. कितलेंय सांगल्यार ही वस्तोरी आयकना. त्या वेळार हो मानियोंत आग्नेल वयता आनी ते वस्तोरीचे पांयां पडटा आनी म्हणटा, बाय तूं कितें करता तें सारकें न्हय, प्लीज तुजें जिवीत बदल. आनी एक यादनीक आपल्या पांये पडला म्हणून ती वस्तोरी रोडटा आनी त्या वेळार आपलें सगळें जिवीत बदलता.
आनी आपलो दिसपट्टो विग्रह चलयताना ती देव स्टोव म्हणजे आमी कितें चूल म्हणटाले ताका स्टोव तितून थंय चिकोल घालतात आनी कोण रांदूंक येता तेन्ना ते ऑन करता आसतना कितें तरी जाता हातीक सगलो चिकोल विचारतकीच ते म्हणटात दोगांय हो चिकोल ह्या चपुल्या भुरग्यान घातलेलो आसा डॉमिनीक सावयोन आनी हो प्रिंसिपल येता हूंय डॉमिनीक सावयोचे कान धरता ताका थापटायता आनी वयता 2-3 दिसांनी कळोन येता ह्या भुरग्यान कांयच करूंक ना हाची टिचर येता आनी विचारता ह्या डॉमिनीक सावयोक बाबा तूं कित्याक ओगी रावलो आनी त्या वेळार हो सपुल्लो बाब म्हणटा देव सगळें पळयता टिचर देव सगळें जाणा तुमच्यो मागण्यो तुमच्यो गरजो तुमी आयज खतखत्यान घेवन ह्या सकाळच्या वेळार येयल्या तेन्ना देव सगळें जाणा देव सगळें आयकता देव कुड्डो न्हय देव आमचो जीव हो देव ही म्हजी फेवरेट आनी हांव तुमकां एकूच हें म्हणचें एका दिसा हूंय एक सांत जेजूक तापयन अशें म्हणटा जेजूक तापयता आनी म्हणटा वच आनी त्या पार्टिकूल करतल्याक मातसो तापय पार्टिकूल करतल्याक मातसो तापय कित्याक ताचे पार्टिकूल भोव पातळ जातात आनी म्हाका खात्री आसा हे दोनूय जेजूचे पूत शीस आपोस आयज जेजूच्या दाव्यांत आनी उजव्यान ह्या तिचे आवयन केल्ले मागणे जेजून स्विकार केलोले आसा आनी जेजून म्हणलोलें जे पात्र तुमी पियेतले मोचे पियेतले ते तुमी पिवंक जातले आनी तांणी जे होय म्हणलोले ते सगळे मरोन गेले जेजू पासत मरोन गेले आयज तुमकां आनी म्हाकाय उलो यादनीक कसो आमी मागोंक जेन्ना देव सवे पांये पडटात जाय ते मागात तुमकां कितलेंय आगोड जावं तें तुमी आशेवन येतात केन्ना केन्ना भुरग्याचें फळ तुमकां फावो जायना मागात काम तुमकां मेळना जाय ते त्रास तुमच्या कुटुंबान कोस तुमी सोंसतात तेन्ना मागात एक सो एक मागण्याचो म्हणटा खालतीपणाचो कुमसार आनी कुमसाराच्या वेळार जेन्ना तुमी येतात तुमी दिमी पडटात आनी जाय ते तुमी मागतात तेन्ना देव आमची सगळीं पातकां बुकसून आमकां नितळ करून धाडटा कुमसार म्हणचें सुपुल्ल्या भुरग्यानो कुमसार म्हणचें एक जेन्ना सुपुल्लो भुरगो जल्मता ताका जाय त्या कुडको लावन ताका फांदेर मारतात हांडीर ताका मारतात आनी एक हात ताच्या तकलेर आसता म्हज्यान 2 मिस्तें 3 मिस्तें जातकीच जायना फाट ओडोन येता पूण हे सुपुल्ले भुरगे म्हजे 5 मिस्तेर मागणें करतात दिमी घालून आमी दिमी घालून मागणें करतना तुमकां जाय ते मागात आनी हो जेजू जिवो जेजू ह्या उंडयांत येयलोलो थोड्याच वेळान जेजूची कूड आनी रगत जातलो हो जेजू तुमच्या जिबेर येता तेन्ना तुमी जे मागतात तितलें तुमकां फावो करूं म्हूण ही म्हजें मागणें म्हज्या जेजू सो आमेन सगळीं उबी रावया आनी आमची थोडीशी मागणी आमी बापाक भेटोवया आमचो जबाब गायनातान जातलो आमचो पाप साहेब बिस्प साहेब यादनीक आनी मोटवाशी मानेवंत आग्नेला भाशेन खालतीकायेचे आनी बोगसाण्याचे मनीस जावन मुनियारपणाची सेवा करूं मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचे देखींतल्यान आमी खालतीकायेची मनशां जावंक आमकां वायट करतल्यांक बोगसाणें दिवन इश्टागतीन जिवंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक
आमकां बापाची कृपा मागुया. Gloria Deva, आयकांचो धालो, मुक्तीपणान मार्गावलो. आमचे गरजेवंतांक, अनिती सोंसतल्यांक आनी निराशी जाल्ल्यांक भावा भयणीक बुजवून नीत आनी गोटाय दिवंक आमकां उदार काळजा मनाची कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Gloria Deva, आयकांचो धालो, मुक्तीपणान मार्गावलो. मोगाळाची येसू ही जावन आसली थोडीशीच आमची मागणी आमी तुज्या पांयां सरशी हाडून दवरल्या. तुजी खोशी जाल्यार आमकां फाव कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांये धुले. ताची देख घेवन पवित्र सुबेच्या सोड मोणयारांक खालतीपणी दुसऱ्या पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करूंक तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक हाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणी कोराराचो परम यादनीक कसो मागलोय. हें ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें. आपणायलोले पोरचेक जेजू राजकी यादनीकपण नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताचे पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी तेच बरोबर आपल्या पासकांचें जेवण तुज्या कुटुंबाक बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोस्ट मोरोन सोसूंक पयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडणी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुझ्या खुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोब्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सगळीं आमी भावार्थान जेजून शिकयलेले मागणे परतून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीं संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तान्नेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार आनी दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सुरकीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय तुजी सासनाची आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकां ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जीव जेजू आमच्यो सगल्यो मागण्यो गरजो आयकता. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Divya, Bobby's legend, Yontra Sulu, Bolu Becem, Tuce Bogor, Magna Civi, Namo Gesù, Ani Podvi, Tuce Bogor, Magna Civi, Namo Gesù, Ali
Então Jesus una casa della punti della vine Catololo rucacando Igololo curisando Catololo rucacando Igololo curisando Tuझे 보고 만나지미 나머 예수 많이 보기 Tuझे 보고 만나지미 나머 예수 많이 보기 जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया प्रार्थुया मोगाळा बापा सुर्गीच्या खाणान आनी पियोणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता तुजे पवित्र सोबेचे सोर मुणयारी तुज्या शिव वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन पोरगोटणार जावं तुका बापा मोहिमा दिवं आनी सोमेस मनशांक तुजी सोडवण पाव हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया मोगाल भवमिनो व्हडा भवार्थान भोक्तीन आनी बरवंशान भरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतलो मानिवोंत आग्नाच्या सांत कारणा पासत आमी मागलें बरोबरच आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे हुस्के दोनूय देवाक आमी उबारले मानिवोंत आग्नाचे मजतीन दोनूय देवान ते आमकां फावो करचे हीच आमची मागणी आनी आवडे ही 10 दिसांची ओत्मीक यात्रा मानिवोंत आग्नाच्या सांत कारणा पासत खतखत्यान मागूंक आमी घडून हाडल्या तर किरीत भाशेन जावं आमच्या खासगी मागण्यांत वो फामिलीच्या प्रार्थनान मानिवोंत आग्नाच्या सांत कारणा पासत आमी मागुया कांय कळोवण्यो किरीत इंतेसामा पासत मिसां तुमच्यांनी ऑफिसांत दिवंक येता पिडेस्तांचेर मागणें दर मिसा उपरांत इगोजेंत आसतलें कोणूय कुमसार जावंक वो कावन्सिलिंगाची गरज आसा आमचे यादनीक तुमच्या सेवेक आसात वावरड्यांचो इश्ट हे पत्राचें सबस्क्रिप्शन तशेंच फादाग्नेल कॉल हे मॅगझिनाचें सबस्क्रिप्शन कोणूय बरोवंक सोदता ओ रिन्यू करूंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसा भायर माटो आसा थंयसर तुमच्यांनी करूंक येता एक नवी CD पादाग्नेल आमच्या इश्टा वायज पॉस्टलेशन खात्यान उजवाडाक हाडल्या ती बँड स्टँडान विक्रेक मेळटा आमचे पिलाचे संस्थेच्या पाद्री जातल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार हाचे विशीं बारीक म्हायती तुमच्यांनी बसस डेस्क हे ऑफिस आसा थंयसर घेवंक येता 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडान आनी पुस्तक शाळान भायर विक्रेक मेळटा नोव्हेंबराचे 17 सकाळी 10:30 मीस किरीत भाशेन आमी पेडेस्तां खातीर दवरलेले आसा ह्या मिसाचेर पवित्र ओर आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली ही सगळी रीत सोंपतली दोनपारची 12 पर्यंत मानेवोंत आग्नेच्या सांत कारणा पासत किरीत भाशेन मागूंक नोव्हेंबराचे 17 हांगासर नायट विजील आसतलें जें सुरू जातलें रातची 9 वाजता आनी सोंपतलें सकाळची 5 वाजता हें विजील चलयतले ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीसस एंड मॅरी हांचो पंगड मोगाल भवमिनो
मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना भभारतान उलो मारता मानेवोत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां जायतें बरेंपण फावो करता. आयज बॅप्टिस्ता मार्टिन्स सांताक्रुस्तान आमकां अशें कुळीत करूंक लायता. हांव पिलार 7वी ते 10वी पर्यंत सेमिनरींत आसलो तेन्ना मानेवोत आग्नेलाची भोक्ती हांवें पिलार अनुभवली. 2007 वर्साक म्हाका मायस्थिनिया ग्राविस दुयेंस जाली. म्हजेर अस्कोताय आयली आनी म्हजे मासल्स रोखडेच अस्कोत जाताले आनी रोखड्यान रोखडी म्हाका थंडी खोंकली येताली. म्हजी परिस्थिती सामकी गंभीर आसली. हांव सारकोच अस्कोत जावन पोट आनी फाट एक जाल्ली. खाटीर एक मेलेली कूड कशी हांव आसलो. 1 वर्सा भितर ICUंत हांव 10 पावटी तरी एडमीट जालो. वखदां घेवन घेवन बेजार जाल्लो. निमणो जेन्ना म्हाका हॉस्पिटलच्या ICUंत घातलो तेन्ना हांवें निर्णय घेतलो आनी घरकान्नीक सांगलें हांव आनीक वखदां घेवचो ना. 2017 पर्यंत सोबार दुयेंसां हांव सांपडलो पूण पिलार येवन मानेवोत आग्नेलाचे मजतीन मागोत रावलो पेकोणी फावो जावंक. आनी केन्नाय सॅक्रिफीस कशें कोणाकूच गमो नासतना पिलार येवन लोकांचे टॉयलेट हांव धुतालो. शेवटाक देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी 2017 वर्साक हांव कुडींत मजबूत जायत गेलो आनी आयज 2023 कांयच वखदां घेनासतना म्हाका पुन्न पेकोवणी मेवली. दोतोरूय हाचे गवाय दितात. मानेवोत आग्नेलाक हांव दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां. मोगाळ बाबा ह्या आकांताच्या वेळार ह्या भावाचो भावार्थ आमी आयकलो. आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो आमी घेवन आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बाप्पा आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर वेचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हणून मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जावन दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा अवगणित काकुडच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोडपोर घटणे उद्देशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.